मोपा विमानतळाक आवश्यक आशिल्ले संरक्षण मंत्रालया सयत सगळे दाखले मेळ्ळ्या. येता ते 11 जुलैच्या अखेर मेरेन कंत्राटदार निश्चित करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी दिल्या. मोपा विमानतळ तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटी आनी जीएमसीचे सुपर स्पेशलिटी वॉर्डाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं ऑगस्टाच्या निमाण्या आठवड्यांत बुन्यादी फातर बसयतले. मोपा विमानतळाची निविदा सादर करपा खातीर 11 जुलै मेरेन मुदत वाडोवन दिल्या. त्याच दिसा निविदा उगडटले आनी पात्र कंत्राटदाराक रोखडेच जाहीर करतले. तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पा विशीं नुकतीच गोंयांतल्या आयटी तज्ञां कडेन चर्चा जाल्ली आसा. अशीच बैठक राष्ट्रीय पातळीचेर जातली, अशी माहिती मुख्यमंत्री पार्सेकर हांणी दिल्या. दर्यावेळ भागांतल्या प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या शेजराक नौदळाची सुरक्षा सराव आसता. ह्या नियमानुसार नौदळाक गोंय सरकारान फक्त 5 एकर जमीन विमानतळाच्या शेजराक दिल्या. नौदळाक आनीक जमीन मागिल्ली, मात गोंय सरकारान तांकां जाय ते जमनीची मागणी मान्य न करता फक्त 5 एकर जमीन दिवपाचें मान्य केलां, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. आर डेस्क गोवा ब्युरो रिपोर्ट.